मंदिरांत तुझ्या सभ्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर उपकारां मूर्खां पाटूंक आयल्या भुतार तुझे आयकून जिवीत आमची जीवनांत तुझ्या वाटो घेवून सासांची वीट सोडून मंदिरांत तुझ्या सगळ्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर उपकारां मूर्खां पाटूंक आयल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज नोवेनाचो तिसरो दीस आनी आयच्या दिसा देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन वाटच्याक आमी सोम्या थंय सदांच येवंक हो दीस आमकां उलो दिता. त्याच प्रमाणे आयच्या दिसा सर भुरग्यां बसत आमी मागतले. हे मिसाचें बलिदान आतां फावो ते बरें भेटोवच्याक आमचीं काळजां आयतीं करया. सोम्या मुखार आमी आसांव तसो सोमी आमकां ताच्या काकुळतीन चलोवं दी. सर्व आमची पातकां बोगसूं दी आनी आमकां ताच्या कृपेन वाडोवं दी म्हण मागया. खालत्या काळजान सांगता आमी म्हणया, हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो असो गुण हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तो नांव विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवाड अपराध. ह्या बसो बगेवन सदांच सांगकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट Krista kakulut Krista kakulut Somya kakulut Somya kakulut प्रार्थुया. पृथ्वीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सरवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोठसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जुळोवंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हळें,
हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय. सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. तेन्ना सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, पळय, हांव इस्राएलांत असलें एक काम करच्यार आसां की ज्यो त्या विशीं आयकता ताचे दोनीय कान घुमघुमतले. त्या दिसा हांवें एलीच्या घराण्या विशीं सुरवातेतावन अखेर पर्यंत सांगलां तें सगळें हांव सिद्ध करतलों. ताच्या गुन्यांवाक लागून हांव ताच्या घराण्याक सदांकाल तगतात असलें शिक्षे फर्माण दितलो म्हूण हांवें ताका सांगलां. कित्याक ताचे पूत देवाची निंदा करताले म्हूण ताका कळीत आसलें तरी ताणें तांकां बेश्टावंक ना. देखून हांव एलीच्या घराण्याक सपूत घेवन सांगतां, बलिदान वा बेटवणी केदींच एलीच्या घराण्याच्या अपराधाचें फारीकपण दिवंक शकची नात. सामुएल सकाळ पर्यंत थंय न्हिदलो. उपरांत ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिराची दारां उक्ती केलीं. पूण दर्शना विशीं एलीक सांगूंक तो भियेलो. एलीन सामुएलाक आपयलो आनी म्हळें, सामुएला, म्हज्या पुता. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां. एलीन विचारलें, ताणें तुका कितें सांगलें? म्हजे तावन कांयच लिपय नाका. ताणें तुका सांगलीं त्या उतरां पैकी एकच एक तूं लिपयशी जाल्यार देव तुका निश्ठुरांतली निश्ठूर क्यास्त लाव. सामुएलान ताका सगळें सांगलें आनी कांयच लिपयलें ना. एलीन जाप दिली, सर्वेस्पर तो, जें ताका बरें दिसता तें तो करूं. देवाचें उतर हें. देवाची उपकार. आत्मो म्हजो विशय घेता. देवातय आत्मो म्हजो विशय दिता. देवातय आत्मो म्हजो विशय घेता. ताचे तावन मात म्हजेर राखण येता. तोच मुझे घडा, तोच मुझे तारण, तोच मुझे पोटे आणि तोच मुझे रक्षण. देवातय आत्मो म्हजो विशय घेता. देवाची वाट राखता आत्मो म्हजो. कित्याक तो एकलोच म्हजो आसरो. तोच मुझे घडा, तोच मुझे तारण, तोच मुझे पोटे आणि तोच मुझे रक्षण. देवातय आत्मो म्हजो विशय घेता. देवातय आत्मो म्हजो विशय दिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक प्रवादी आमचे मोते उठला. देव आपल्या बचेची भेट करूंक आयला. हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सालुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तीन दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोवणदारां बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो. आनी ताचीं सवालां जापी आयकल्ले सुमेस्त ताचे जाणटीकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप आजाप जाली. तवळ ताची आवय ताच्या लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसल्याव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेनासल्यात. ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे संगता नजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो. पूण ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, आयच्या नियाळाचो विशय आमी जाणाव. देवाक आनी मनशाक मानवल्लो भुरगो जा. एक ल्हानशी काणी तो हांव तुमचे मुखार दवरतां. एक आर्ट गॅलरी आसली आनी त्या आर्ट गॅलरींत संवसाराचे जायते नावाडीक आर्टिस्ट चित्रकार आपली पिंतुरां सोडोवन थंय प्रदर्शनाक दवरताले आनी विकताले. त्या जाग्यार संवसाराचे नावाडीक चित्रकार आयिल्ले आनी तांची पिंतुरां प्रदर्शन केल्ल्या वेळार एक पिंतूर भोव बरें आसलें, ताका नंबर 1 म्हणून थंयसर दवरलें आनी विक्र्याक दवरलें. ताचें मोल 1 करोड रुपया. एकलो व्हडलो मनीस थंय गेलो. जायतीं पिंतुरां आसलीं आनी हें एक पिंतूर 1 करोड रुपयाचें पळोवन ताका बारीच खुशी जाली. आनी ताणें चिंतलें, हें पिंतूर म्हज्या घरा आसलें जाल्यार कितलें सोबीत, कितलें बरें. ताणें लेख घालें, जर हें पिंतूर म्हज्या घरा आसा जाल्यार 1 करोडाचें. पळयलो लोक संतोश पावतलो, अभिमान पावतलो, कितलो बरो मनीस तूं, तुका कलेची कितलो अभिमान आसा म्हणून म्हाका होगळ सुतलो म्हण चिंतलें. ताणें तें घेतलें आनी घरा हाडून वणटी रूमकाड आयलें. जायते लोक तांच्या घरा येताले, हे पिंतूर पळयताले, संतोश पावताले. आनी इतल्याकच ताणें चिंतलें, म्हज्या घरा जायत्यांक आनी जायत्यांक आपोवंक जाय. ताणें आपयलें, तांकां जेवण दिलें. कारण इतल्यांच कित्याक म्हळ्यार ताच्या घरा गेल्ल्यांक हो पिंतूर दाखयतलो आनी म्हणटलो, पळय कितलें बरें आसा, 1 करोड रुपया हांवें दिवन हाडलां, कितलें बरें आहा गे, कशें आहा. लोक धर्माक जेवला म्हणून हाची स्तुती उगलाप करताले, कित्याक तांकां दुसरें कांय करूंक ना. अशें एक दीस थंय एकलो सांत आयलो, मटवाशी आयलो. ताचें हितलां तरी गजें जाल्यार थंय ताच्या गेटींत तावन ताच्या घरा कडेन म्हणसर बरेंशें तोट आसा, फुलांचें तोट आसा, रूख आसा, झाडां आसात, थंयसर बरी सावळी आसा. हो मनीस गेल्लो, थंय वचून बसलो. हो व्हडलो मनीस धांवन येयलो. धांवन येवन, हांगा बसचें तुमी, हांगा बसचें नाका, तुमी भितर या. आमच्या घरा भितर सोबीत आसा, जागो विशाल आसा, भितर बसून उलोवया, हांगा तुमी कित्याक बसल्यात.
आनी हो सांत म्हणालो ना हांगाच म्हाका बरें दिसता, हांगाच म्हाका बरें जाता, कित्याक बरी सावळी आसा, जायतीं फुलांची झाडां आसात, रूख झाडां आसात, म्हाका हांगा खुशी जाता. ताका हो मनीस म्हणटा ना तुमी भितर येवंक जाय. भितर कितें आसा? थंयसर बरें सोबीत एक भिंतूर आसा, तें तुमी पळयल्यार संतोश पावतात. कितलें मोल ताचें. 1 करोड रुपये दिवन हाडले हांवें, सोबीत आसा तें, तुमी येवन पळोवंक जाय. तेदलो हो सांत हो मटू अशें म्हणालो तुवें 1 करोड रुपये दिला म्हणून तें भिंतूर कांय फुलांचें जीव जाता. तुवें कितलेय पयशे दिल्यार जावंक पुरो, पूण तें जीव जाता जायना. हांगा आसात फुलां भोव सोबीत, ही फुलां फुलतात भोंवतात, हातूंत फळांय जावंक पुरो, हातूंत सोबाय आसा, हाका परमळ आसा, पूण तुज्या त्या फुलाक परमळ आसा गे, त्या फुलाक जीव आसा गे, तें फूल फुलता गे सदांय, त्या फुलाक पळोवन कितें संतोश पावताय तूं. म्हाकाच्या भावान आनी भयणीनो, आज देवाक आनी मनशाक मनवल्लो भुरगो जा म्हणलो संदेश आमी घेवन आज नियाळ करतना भुरग्यांक फुलांक सरी करचें आमी पळयता. आमच्या कुटुंबांत भुरगीं देवान दिल्लीं तेणी ही फुलां बरी सदांच ती आसा जाल्यार कितलो संतोश कुटुंबांत. ती फुलतात, ती संतोश दितात आनी देवाक आमी अर्घ दिता, कित्याक ह्या भुरग्यां वरवीं आमच्या कुटुंबांत संतोश आयला, संतोश दडतो जाला, आमचें जिवीत काजार जिवीत सार्थक जालें म्हणून जायत्यांक भोगता. म्हाकाच्या भावा आनी भयणी, आमी समजता एक आवय ल्हान भुरग्याक कितें करता. जायतीं जाणां तुमी आवय आसात, तुमची ल्हान भुरगीं आसात जाल्यार तुमी कितें करूंक आशेता त्या भुरग्या बसोत. पयल्यान पयलें त्या भुरग्याक बरें करून न्हेसयतात. वय गे भुरग्याक न्हेसयची म्हणली आशा सुरू जाता आवयक, कित्याक म्हजें भुरगें सोबीत दिसाचें, न्हेसयचें मनशाक नेटोवचें म्हण येता, कित्याक म्हज्या भुरग्याक बरें करून नेटयचें, कित्याक आमी खंयसर वेता जाल्यार ताका सोबीत करून न्हेसोवन ताका व्हरचें, कित्याक तें भुरगें सगळ्यांक आकर्शीत करता, संतोश दिता. आनी ही आशा भुरग्याक नेटयचें म्हणली आशा इल्लो तेंप वेता आसतना म्हज्या भुरग्यान जिकाचें म्हणली आशा सुरू जाता. कित्याक हो संवसार इतलो स्पर्धात्मक आसा, कॉम्पिटेटीव आसा, जायतीं जाणां आसात, ताच्या पैकी म्हज्या भुरग्यान खंय एक स्थान जोडचें, ताणें जिकाचें म्हणली आशा आसता. पूण ही आशा इल्लीशी अतिरेक जावंक पुरो, थोड्यांक अशें भोगोवंक पुरो म्हज्याच भुरग्यान जिकाचें म्हणली आशा. म्हज्या भुरग्यान जिखल्यार पावना, म्हज्याच भुरग्यान जिकाचें म्हणली आशा इल्लीशी आनीक इल्ली चड जाली म्हण येता. पूण अशी जाता. म्हाकाच्या भावा आनी भयणी, आमी पळयता ह्या व्हड मनशा बरी जाणें 1 करोड दिवन तें भितर घरा भितर व्हरून दवरलें, पूण भायर आसलेलीं फुलां ताका बिलकूल खंयच्याय रितीन पडोवन सोंसोंक नातली, संतोशूच तांकां दिवना. तशें जायते फावटी आमच्या घरांत आमच्या भुरग्यांक थंय जावचें आमी पळयता. हांवें जायते फावटी आयकलां, जायत्यांक आपल्या भुरग्यां विशयान सांगची संतोश आसा, खुशी आसा. म्हजो भुरगो ताका स्कॉलरशीप मेळ्ळें, तो भायर शिकोवंक गेलो, परगांवान ताका काम मेळ्ळें, ताच्या उपरांत तो काजार जालो आनी ताणें हें केलें संतो खुशी भोगता, मस्त खुशी भोगता. खंडी जावन एक बापय जाल्ल्याक, एक आवय जाल्ल्याक आपणाच्या भुरग्यांनी वाडचें पळोवंक आनी तें सांगूंक मस्त खुशी. पूण तितलीच खुशी एका आवयक आनी बापायक भोगोवंक जाय, सांगोंक म्हजो पोत, म्हजी धूव सोम्या सांगाता थीर आसा, आजून थीर आसा. म्हजो पोत, म्हजी धूव आजून सोम्याक मानवोन चलता. म्हजो पोत, म्हजी धूव हांवें दिल्लो बाबार्थ आजून पाळटा. जें कितें ताका ल्हानपणांत शिकयलां तें आजून पाळटा म्हणून सांगचें तसलो अभिमान आनी तितली खुशी आज एका आवयक, एका बापायक खंडीत आसूंक जाय. कशें आपल्या पुतान, धुवेन कसलीं पुरो अचिवमेंट्स केल्यात, कसलें सक्सेस जोडलां तें सांगतना आसली तितलीच खुशी. म्हजो पूत, म्हजी भुरगीं देवा सांगाता आसात म्हणून सांगचें तसलो एक अभिमान आसा गी म्हणलें सवाल आमकां आमी विचारूंक जाय. थोड्या दिसा आदी म्हजो एक इश्ट मेळ्ळो आनी तो परगांवांत आसा. परगांवांत जायतीं वर्सां ताणें काम केलां, काजार जावना.
वाबरान निमती थंयसर तांचे शेड्यूल अशें तशें जाता देखून मिसाक वचोंक जायना कुमसार जावंकूच साध्य ना असली एक परिस्थिती ताची आसा. गांवांक येयल्ल्या वेळार तो कुमसार मिसांनी पुरा जाता. सबारांची खणी तशी आसा. आनी तो उलयतना म्हणालो म्हजी मम्मी सदांय आयतारा कॉल करता, सांजेर कॉल करता आनी म्हणटा मिसा गेलोय रे. आनी हांव म्हणटा वय फाटल्या 4 वर्सां जावन इतच फोट हांव सांगते आसा. कित्याक तिका दुखोवंक नजो. कित्याक म्हळ्यार जर हांव ना म्हणून तिका दुखता आनी ती म्हणटा तशें करचें न्हय. आनी ती सडीत म्हाका परतून परतून ह्याच विशयान सांगूंक सुरू करता. देखून हांव कितें करता एकच पळय. आनी फाटल्या 4 वर्सां हांव सांगते आसा ही फोट म्हण हांव जाणा पूण म्हज्यान कितेंच करूंक जायना. मोगाच्या भावा आनी भयणी देवाचें उतर सांगता जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जियेलो. तो सर्गीची जाणवाय ताची तोच जाणवाय जावन आसलो जाल्यार ह्या संवसारांत एका कुटुंबांत जियेतना जेजू मोरयेक आनी जुजेक खाल जावन जियेलो. कशें देवाक तो मानवलो तशें मनशाकी मानवूंक तो शकलो. आज आमच्या कुटुंबांत आमचीं भुरगीं देवाक मानवतात गी ना गी म्हणलें सवाल आमकां विचारूंक जाय. मनशांक खंडीत मानवतात. मनशा मुखार ती खंडीत मानवतात. कित्याक आमी जायतें तांकां ट्रेनिंग दिला, तरबेती दिल्या, शिकप दिला, जायतें सकड एक वेदी रचून दिल्या आनी त्या देखून खंडीत जावन भुरगीं मनशा मुखार खंडीत आज मानवतात. पूण देवा मुखार मानवतात गी म्हणलें सवाल आमी विचारूंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपाक आमी या सामुएलीचें पुस्तक, पयलें पुस्तक. थंयसर सामुएलाक देवान आपोवच्या विशयांत आमी आयकलें. पूण थंयसर आनी एकलो मनीस आसा, याजक आसा, एली आसा. एलीच्या पुता विशयांत आमी आयकूंक ना. आनी सबार फावट एलीच्या पुता विशयांत आमी नियाळ करिना. कित्याक ताका 2 जाण पूत आसले, होफनी आनी फिनेहास म्हणून. ते सदां पब्लीक रावडी म्हण येत. कित्याक तेय याजक जावन आसले आनी ते कितें करताले देवळांत वचोन त्या वेळार बली अर्पणां आसलीं पाड्याचेंगी आनी खंयचेंगी बली ते भेटयतना तांतलो प्रमुख वांटो गरजेचो वांटो सर्वेस्पराक दिजे जाल्लो हे काडून व्हरताले. नाजाल्यार हे जण धरताले. जण दंड पयलो वांटो आमकां दी. सरब बसच्या पयलेंच प्रमुख वांटो देवाक दिजे जाल्लो तो म्हाका हाड दी म्हणून जणांक दंड जबरदस्तीन तांच्या कडल्यान हाडयताले. आनी सगळ्या गांवांत आसल्या सगळ्यांक हाडीत आसले. आनी हो एली देवाक मानवल्लो मनीस प्राय जाल्ली पूण हाच्यान कितेंच करूंक जावना. असले 2 जाण पोत सगळ्या इस्रायलांत तांकां नालिसाय आसली, पाड नांव आसलें. आनी एक दीस एली तांकां सांगता पुतानो अशें करचें समान न्हय. कित्याक हांव दुसऱ्या तावन हें आयकते आसा. तुमी अशें जबरदस्ती करते आसात. तुमी सर्वेस्पराक दीज जाल्लो मान दिवंक ना. त्या देखून हांव नेणा कितें जाय तुमचें जिवीत. पूण ताणें तिरस्कार केलो म्हणटा देवाचें उतर. ताणें बापायचेंय उतर तिरस्कार केलें. आनी त्या देखून थंयसर एली सांगता एक देवळांत एक भुरगो आसलो सामुएल. ताका ताचे आवयन ल्हान तावन जल्मल्ल्या दिसा तावन सर्वेस्पराक समर्पण दिल्लें. हो म्हजो न्हय, हो सर्वेस्पर म्हणून समर्पण दिल्लें. देखून ताका एली सांगता रावंक सोडलें. आनी एली सांगता आसतना ह्या भुरग्याक राती कोणेंय आपयले बरी आयकता. आनी तो नेणा कोण आपयता तो चिंता एलीच आपयता. आनी त्या दिसांनी देवाचें उतर बरयलां त्या दिसांनी देवान उलोवन चिंच सोडुल्लें म्हणून. ताणें प्रवाद पण दिनासतना वा ताचें उतर देवान ताचें उतर दिनासतना खबार काळ जाल्लो. आनी त्या वेळार एलीक 2-3 फावटी हो भुरगो येवन सांगता म्हाका तुवें आपयलें गी. आनी एली म्हणटा हांवें आपोवना. आनी त्या वेळार एलीक समजता हो जावन आसा सर्वेस्पर. ह्या भुरग्याक थंय उलोवंक आशेता. आनी देखून एली ताका सांगता आनी परतून तुवें आयकलें जाल्यार वच आनी सांग जाप दी. हांव तुजो साकर सोम्या उलय जाप दी. ह्या ताळ्याक जाप दी. पळया हो बापूय आपल्या पुतांक सारके वाटेर हाडूंक शकना. हाचे थंय जाणवायना म्हणून न्हय पूण कितलो आसा एक पळया. हेंच आज आयच्या दिसा आमी पळयता कितलेशा बापायंक आपणाच्या भुरग्याक समा करूंक सारके वाटेर हाडूंक साध्य जायना. पूण गांवार ते गुरकार
अध्यक्ष उपाध्यक्ष संघ संस्थांनी आसात, बरें काम करतात, मागण्यांत आसात. हे परत सूख म्हणचे न्ही, हांवें सांगचें आसायकपण. एक बापायक एक आवय कितले आसायकपण बगताय आसा. एक आपणाच्या भुरग्याक समा करूंक जायना म्हणलें एक आसायकपण. अशें येयलीक ताच्या पुतान सारके वाटेर हाडूंक जायना जाल्यार ह्या भुरग्याक तो गायड करता. देवाक आयक, तो कितें सांगता तो आयक, जाप दी. आनी येयली सामुएलाक देवान कोणा विशयान सांगलें? देवान सामुएला कडेन सामुएला विशयांत उलोवंक ना, तो उलयता येलीच्या पुता विशयांत. पळय, एक याजक जावन आसले येली संगीत देव उलयना, कित्याक ताणें ताची जबाबदारी पाळोवंक ताच्यान जावंक ना. आपल्या पुतांक जें कितें बसयल्लें तें जोडण दिवचें तसलें एका मार्गार व्हरूंक ताका जावंक ना. देखून देव येलीक सोडता, धाकट्या भुरग्या लागीं उलयता आनी म्हणटा, हांव तुका एक सिक्रेट सांगता, जर तूं म्हाका मान दिवन चलताय हांव तुका मान दितलो, जर तूं म्हाका मान दिनाय तर तुका हांव नाश करतलो. हें जातलें येलीच्या पुता लागीं. ताणें म्हाका मान दिवंक ना, ताणें म्हाका म्हजे वांटो सांडल्यात, त्या देखून हांव तांकां दोगांयकी एकच दिसा मरण धाडटलो. इतलें सांगून देवाचो ताळो अखेर जालो. आनी येली ताच्या लागीं विचारता, कितें सांगलें म्हाका सांग. ह्या भुरग्याक कशें सांगचें? हो भुरगो भियेता, कशें सांगचें हांवें? पूण येली ताका आनीकय दबाव घालून सांगता, तुवें सांगोंकूच जाय. आनी ह्या वेळार पूत हो भुरगो येलीक सांगता, अशें अशें देवान सांगलें, तुज्या पुताक मरण येतलें, कित्याक तांणी देवाक वळखूंक ना. आनी त्या वेळार हो मनीस कितलो घालतो पळया. तो म्हणटा, सर्वेस्पर तो जें ताका बरें दिसता तें तो करूं. वॉट अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट. एक बापायक ही उतरां सांगचे तसले दीस येवंक नजो. म्हज्यान कितेंच करूंक जावना, म्हज्या पुतांक दुवाक हांवें बचाव करूंकूच जावना, आतां हांव देवाच्या हातान सोड सोडटां, ताका कितें जाय तें करूं दी. असले संदर्भ आमच्या जिवितांत बिलकुल येवंक नजो. कित्याक म्हळ्यार ही जबाबदारी एका बापायक आवयक दिल्या आनी ही जबाबदारी पाळची तसली सकत आमकां दिल्या. पूण केदळा एक बापाय सलवता, आपणाच्यान हें जायना म्हणटा, जाय तर देवच पळोवन दी, देव कितेंय करूं दी, म्हज्यान कांय करूंक जायना म्हणचे तसली परिस्थिती आमकां येवंक नजो. असली उतरां आमच्या तोंडांत येवंक नजो. असल्या संदर्भाक आमी पावोंक नजो. असलो संदर्भ येलेक मेळलो. मोगाच्या भावांनी भयणी, आज जर एक बापायक सगळ्यां पुताक सगळें दिवन सगळ्या रितीन ताणें मुखार येवचे बरी सगळे प्रयत्न करन, कोणाचे हात पांय धरन, ताका व्हडल्या हुद्द्याक आपूण वडचे बरी करन, निमाणें जर हो पोत ही दो सर्वेस्पराक वळखूंक ना जाल्यार कसलें एक कश्टाचें घडीत, कश्टाचें जिवीत त्या मनशाचें बापायचें. जर सक्कड दिवन आपलो पोत घर सोडून वयता आनी वाट्या खातीर आपणाच्याच विरोध रावता जाल्यार त्या बापायक त्या आवयक कशें बगात. जर दुवेक सगळें जाय तें सगळें दिवन निमाणें तें आपणाची सांगाती जावन परकी धर्माच्या विंसीत जाल्यार त्या पुताक, त्या बापायक, त्या आवयक कितें बगत. पळय, हांव जाणा जायते जाण आर्ग्युमेंट करूंक पुरो. तांकां प्राय भरल्या, तांकां कॉन्स्टिट्यूशन आसा, तांकां हक्कां आसात. आमी कोण विचारूंक? समा पुरो समा म्हाकाय समजता, सगळ्यां समजता, जाणवाय माहीत पुरो आसा, पूण विजडम खंय आसा? आमच्या घरांत तें जाल्यार आमी सोडटा गे ना, आमकां भोगता हें सारकें न्हय, हें आमी सूख केल्या, हांगासर सूख केल्या. जर अशें एका घरांत घडलें जाल्यार तर त्या आवयक आनी बापायक कितें बगत तें कोणी विचारिना. तशेंच जर आपणाची भुरगीं वायटांत आसात, आमालांत आसात, खंयच्याय वायट संगतीन ती वेते आसात, आपणाक बचाव करूंकच जायना म्हणल्यार तसले एका असायकपणाक आवय बापाय पावलीं जाल्यार तसली एक ट्रॅजेडी दुसरी आसची ना. देखून आज परतून देवाचें उतर आमकां उडासकेन सांगता, जर भुरगीं मनशांक मानवाचें तसलीं आसा जाल्यार ती प्रायेंत मात्र वाडटात, पूण देवाक मानवालीं आसा जाल्यार ती वाडटात जाणवायेन, विजडम. आमी जाणाव राय आसलो सलमाव, सॉलोमन ह्या संवसारांतलो अति बुद्धवंत मनीस म्हणून ताका नांव वाटलेलें. देवान ताका जाणवाय दिल्ली, पूण कसो मेलो तुमी जाणात की? कसो मेलो? पिसो जावन मेलो.
कित्याक विसव जालो ताणें देवाक मानवोचें केल्ल्या पर्यंत करता पर्यंत देव ताचे संगी आसलो आनी ताका सगळें दिलें जें कितें ताणें मागोंक ना तें सगळें दिलें कित्याक देवान ताका विजडम दिल्लें म्हळ्यार जाणवाय दिल्ली खंयचें बरें खंयचें वायट म्हण समजून विंचून चलोवंक पूण केदाळा तो परक्या धर्माच्या स्त्रिया लागीं काजार जालो तांचे खातीर देवळां बांदलीं त्या देवा खातीर ताणें बलियार्पणां सुरू केलीं तवळ तावन जें कितें ताका दिल्लें तें खंयचें उपकाराक पडोवंक ना आनी निमाणें पिसो जावन तो मेलो देखून देवाचें मत स्पश्ट आसा जर देवाक आमी मान दिवन चलता तो मान मनशा मुखारी त्या भुरग्याक तो दितलो जर देवाक मानवून आमी चलोवंक प्रयत्न करता जर तोच देव मनशा मुखारी त्या भुरग्याक अति उन्नत करतलो त्या भुरग्याक सर्व यशस्वी दितलो त्या भुरग्याक आनीक चडीत मापान जें ताणें मागोवंक ना ताचें की चडीत मापान देव दितलो कित्याक ताणें पयलो जागो पयलो मान ताच्या जिवितांत ताच्या काळजांत त्या देवाक दिला देखून हें उतर आज आमी घेवया हें उतर आमच्या काळजांत घेवया हें उतर आमच्या भुरग्यांक सांगया आमच्या भुरग्यांक सदांच ह्या विशयान उलोवया कित्याक जर देवाक दिल्लो दिवचो वांटो दिना तर आमचें म्हणलें कितें आसा तें सगळें तो काडून व्हरतलो कित्याक हो आत्मो आमचो न्हय म्हज्या बाबाचो न्हय म्हज्या मायचो न्हय हो आत्मो ताचो ताका मात्र हाचेर हक्क आसा देखून ताणें मात्र ह्या आत्म्या खातीर कितें येवजिलां तें मात्र ताणें कंप्लीट करयेत संपूर्ण करयेत ह्या संवसारांत आमी कितेंय करूंक जायना ह्या आत्म्या खातीर ताणें करयेत देखून हो आत्मो दिल्ल्या देवाक चडीत महिमा दिवया चडीत बापान ताका आमच्या काळजांत मुखार घेवया चडीत बापान ताका होगलीक आनी आराधन करया ह्या वरवीं जें कितें ताणें आमच्या बसत आमी करूंक चिंतलां तें तो करून दी आनी तो करतना तें आमच्या हाता भायर आमच्या गडी भायर आमच्या चिंतपा भायर तो करतलो असलें बेसवा त्या सर्वेस्परांत हांव मागून घेवया सृष्टि रचणारा भेटयता हमकांच तुका सर्वेस्परा दिया काकारा दयेन भुगे आमकां सर्वेस्परा सृष्टि रचणारा भेटयता हमकांच तुका सर्वेस्परा दिया काकारा दयेन भुगे आमकां दयेन भुग्या वायनाची भेटयता बापा तुका जिणे की तोळी आमची मोपून दिता आज तुका म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन
ती सर्वेस्परातय उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देणवासुया वयशी आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक बळकूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय जो काळा आदी तावन तुजो पोत तोच आतां काळांत जल्मला देव सैमा तुजो सारको महिमेवंत कोणूच दिश्टी पडनासलो आतां आमचे सारको जाल्लो आमच्या मदें तो दिश्टी पडला पडलेली रचना आपणा समय उबारून नव्यान तिका संपूर्णयेन एकठांवक सांडून गेल्ल्या फातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावोवंक सरकार तावन जेजू आयला देवोन देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती करता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान उंसर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामे येता ताका जय उंसर्गीन तुका जय जय मापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत फातकांचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबाडता सुगट परगटुया तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवन पवनावमी तुझे आमच्या सोडयला सोडीच्या सोसाच्या सोसाच्या आमचे सडवंक जय क्रिस्ताचे जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो म्हणटो आनी ही सर्वणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलय देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितेमीचे दिसतारल्या तुझ्या पवित्र सभेचा उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा आणि पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचा भरोसो मेळ्ळे आनी ती आमच्या भोवमणीची काकूट कर तांकां तुजे आनी तुजे इश्ट कधी मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे फजळीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता आमकां आमरे देवाच्या माये सांगाती सांजूचे निश्कळपती आनी भगवान धर्मता आनी सर्व कडेन तुका मारुल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सचाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता
त्यास जेसू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनाने वैभव तो का ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुमयांचे केले मागणे आता आम्ही सांगता मिळून म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची बातकां बगस आनी आमकां ताळीन पूण दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे पर्वशान अतिरेकतेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुज्या सोडली पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सुवे असो. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुमचे पिरूचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांत भलायकी मेळटली. यीशु तू ये मुझको कैसा प्रकाश. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जीवंते सर्गीची आत्मिकताय तुमची होते देवा मोची काळजांत तुका सेवची. तुले जेजू Jesu, mundial pakai santra. Jesu, Jesu, tu ye mujhko kalsa prakas pakai. जीवितातलो काळोख
सूर पडता दुनिया वळखून घेता सर्गी कृपा मागता सिर तुकाला देता तर ये जेसू भोगोस जेसू कडी सांगाती जेसू जेसू तू ये मुझे परसा प्रकाश पाग जीवितातो कालो नीला दैवी सत्य राग प्रार्थूया. प्रतिवंत बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हण तुवें येवजिले ह्या तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिन वाचण्याचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुझी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उच्चारून सरकार तुका सासनाक वाकणूक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थीता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. आज नोवेनाचो तिसरो दीस आमी नियाळ सुविशेश जावन आसा देवाक आनी मनशांक मानता तसलो भुरगो वा भुरगेंचा. विशेश रितीन आज भुरग्यां खातीर मागचो दीस. आयच्या सर मिसाचेर आमी भुरग्यां खातीर आमी मागतले तशें प्रत्येक जावन सांजेर 6 वरांचे मीस सर भुरग्यां खातीर भेटोवचें जावन आसा. सर वडिलां लागीं कालती विनंती तुमच्या घरा भुरगीं आसा तर सांजेच्या 6 वरांच्या मिसाक तुमी तांकां आपोवन हाडचें. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात बाप जोसे सिदा कटे. बोव अर्थ बरीत आनी गूंड चिंतपार आज शर्मा वेळार ताणें आमकां शिकोवन दिल्या कशें एक बरो भुरगे आनी बरो भुरगो जावचें. आमचे आईचे मीस भेटोवन बेसांव दिवच्या बाप जोसेक तुमकां बाळूक जेजूचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच तुमच्या सर मुखल्या ह्या जागी जिवितान बाळूक जेजूची आशिर्वादां सदांच आसूं दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं फादर जोस. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां सरूबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता. देवाचे उपकार. रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशांचा भुरग्यां सांगात रावन समजो संतोष म्हणटा स्वामी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकार दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यां शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची तेसावा ह्या वेळा समय आतां उबारया. प्रत्येक जण ह्या वेळा मागया आमी आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां बसोत. मागीर आमी ज्या भुरग्यां बसोत जांकां आजून रावोंक एक जागो नासतना संपूर्ण रस्त्यांनी ल्हान व्हड कामां करना आसात, शिकप नासतना आसात, पिडेंत आसात,
अनाथ जावन आसात ह्या सगळ्या भुरग्यांक बाळो जेजू थंय आमी उबारया. सर्व आवय बापा पासत ह्या वेळा आमी मागया आपल्या भुरग्यांची जबाबदारी तांकां आसतना देवाक आनी मनशांक मानवून चलचे तसले साल तांकां दिवंक आपणाचे सर्व प्रयत्न करूंक तांकां सर्वेस बरो बळान बरोवन दी कृपेन बरोवन दी जाणवाय दिवन दी म्हण मागया. आमच्या घरांनी जर भुरग्यां तावन मनास्ताप आसा भुरगीं पयस आसात पयस गेल्यांत कांय ल्हान व्हडे समस्या जाल्यात त्या देखून रागार आसात उलयनात एकामेका पळोवंक येनात असले समस्या आसात जाल्यार ह्या वेळार तांच्या पासून आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतले सांदे प्रत्येक जावन भुरगीं परगांवांत आसात शिकपार आसात वा कामाक थंयसर गेल्यांत तांचो ह्या घडये उडास काडया. घरांत पिडेस्त भाव भयणी आसात जाल्यार तांचो ह्या घडये उडास काडून सुमयाक आमी समर्पण देवया. भुरग्यांच्या देण्या पासत जायते जाणां मागोवंक आमच्या लागीं उलो दिला त्या तांच्याय गरजां पासत मागया. गर्भेस्त आसच्या स्त्रियां पासत आमी मागया. हांगासर येतना कोणा लागीं कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचोय उडास काडया. ह्या कार्मेल गुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजक बसत भाव बसत एक घडीभर मांडून मागा. सांगता मागया. ये भगवान जेजू बाळका तुजी सर्वपदवाय आज्या पितरान केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कळलो आसता तुका पातकेन मारतल्या समेत नायक आनी तुज्या बेसांवांनी परत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे जेजुल्या शिक्षता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणीत बुडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशीचें जेजू. योते मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवसुपूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. नमान मरिये कृपेन बरयले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशीचें जेजू. योते मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवसुपूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. नमान मरिये कृपेन बरयले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशीचें जेजू. योते मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवसुपूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. नमान मरिये कृपेन बरयले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशीचें जेजू. योते मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. हे आजोबांच्या जेजू बाळका तुमच्या बेजार काळजाचेर एका कुळतीचे दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतेन बरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारूं दी आनी इतल्या आत्रेकार मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुचाक सदां सर्वदा आमेन. बाळो जेजून केल्ल्या सर्व उपकारांक सांगता म्हणून अर्गां देवया. हे भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या ह्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या.
तुझे का खोलते आम्ही बरण येतल्या तो जाऊन असा आमचो देव रचणार आणि सांभाळणार आमची सगळी पातळी तुझ्यावर आम्ही दवरता तुझ्या आजमाची माझी मारिफात तुझी भक्त सगळ्यांनी विस्तारू दे मान देऊन देत आणि तुझी कळणातली दैविक मजूर सोडून देत सब स्तुती आणि महिमा जाऊन तुका बळका जेजू आमेन. बाळू जेजूचो आशीर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर भुरग्यांचेर मागया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सभे रावो आणि तुमचे संरक्षण करू तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट वरू तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आणि तुमकां आशीर्वाद दिवं जो बापा आणि पवित्र आत्म्या सभेची येता आणि रास करता ससनाच्या ससना. आमचे बेसावगा आयकमची मागणी जेजू बाळका आमचे बेसावगा आयकमची मागणी म्हाका तुमी घेते या बासळे सोम्या तुमी घेऊन या जेजू बाळका आमचे बेसावगा आयकमची मागणी जेजू बाळका आमचे बेसावगा आयकमची मागणी. मुगाळ पुत्रा सोवे अखबार मुरी आशीर्वाद बापाचे पुताचे आणि पवित्र